म्हादई वाठार व्याघ्र वाठार म्हणून अधिसूचित करचे पयलीं आमकां खुबशा गजालींचो अभ्यास करचो पडटलो। एके वटेंतल्यान दर्यादेग जाल्यार दुसरे वटेन पश्चिम घाट लागता। इको सेन्सिटिव्ह झोनांतल्यान लोकांक घर बांदतले जाल्यार ते बांदपाक मेळना। हातूंत तांणी व्याघ्र प्रकल्प केलो जाल्यार लोकांक खंय स्थलांतरीत करतले असो प्रश्न विचारत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान वेंचीची मागणी मानून घेवपाक न्हयकार दिलो। हांवें 4 पॉयंट मांडलेले आहा। आज क्लियर जेन्ना आमी म्हणटा की हो इश्यू कोर्टांत मांडलो इश्यू रेझोल्युशन घेवन कोर्ट सोडटले आमकां ना। रेझोल्युशन कित्याक घेता की रेझोल्युशन घेता की सगल्यांक जाण जावपाक की 40 आमदार जे आहा तांचे मायंडसेट कितें, हाव आर यू गोइंग टू क्रिएट अ काउंटर इन द कोर्ट। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट इज वी हॅव टू नोटिफाय फॉरेस्ट एरियाज इन द म्हादय वायल्ड लायफ सेंच्युरी एज म्हादय टायगर रिजर्व। आनी हांवें आज घातलेलें आहा की दिस शूड बी इन्क्लुडेड इन टुडेज रेझोल्युशन। आनी हांवें उलयता आसतना म्हणलें हें जर तर मान्य जायना जाल्यार कितले जाणां मान्य जायना ते जाणा जावपाक, पूण हेजे म्हाका आन्सरूय दिलो ना। So can we put this in the resolution, and if not, why can't we put it in the resolution today? Why can't we amend this resolution, speaker sir? Plus दुसरे amendment दिल्ले आहा सगळ्यांनी, हे amendment करून कित्याक घालपाक ना? Will this not help us in court? Yes or no? जाल्यार घालचो न्हू if it is not going to help us. But if it is going to help us in court, सगळे NGO सांगले आहा, राजेंद्र बाबानूय सांगलेले आहा, सगळ्यांक सांगले आहा। प्रिवियस फॉरेस्ट मिनिस्टर आशिल्लो बाब आर्लेकर तेणेय सांगलेले आहले कर म्हूण। सो खूब जाणांनी सांगून दिल्ले ह्या रेकॉर्डार, बट हे कित्याक जायना आनी आज हे रेझोल्युशन कित्याक घेवपा जायना स्पीकर सर? आनी जायना जाल्यार सांगचें एमेंड करपा जायना म्हूण, आनी इट वील नॉट हेल्प अस इन कोर्ट। हे क्लियर आन्सर जायो इफ दीस डॉक्युमेंट वील नॉट हेल्प। स्पीकर सर, परतूय त्यांनी टायगर फॉरेस्टाचोच सांगता तो, त्या खातीर सांगलें त्या परिसरांत रावपी कितलेशेच लोक आसा टायगर फॉरेस्ट डिक्लेअर करच्या पयलीं आमकां खुबश्या गोष्टीचो स्टडी करचो पडटलो। थंयसल्या लोकांच्या जिवनाचो प्रश्न आसा, इतल्या लोकांक शिफ्ट खंय करचें पडटा। परत सांगता, गोंय 3702 किलोमिटरचें क्षेत्रफळ, आमकां गोंयच्यो हे वाडोवपाक मेळना न्ही। एके वाटेंतल्यान CRZ लागता आनी दुसरे वाटेंतल्यान आमकां वेस्टर्न घाट लागता। पुराय स्पीकर सर, तुमकांय खबर आसा एक्झिस्टींग विलेजीस ज्यो आसा आमकां, त्यो वेस्टर्न घाटचो आमकां 99 विलेजीस, त्योच भायर इको सेन्सिटिव्ह झोन, इको सेन्सिटिव्ह झोनांतल्यान त्योच विलेजीन स्पीकर सर आपले घर बांदतले जाल्यार घर बांदपाक मेळना स्पीकर सर। एक्सक्लूड करपा न्हू स्पीकर सर, ते एक्सक्लूड करूनच कर म्हणलां, एक्सक्लूड कोन ते माग कर म्हूण सांगिल्लें। आय ओनली टोल्ड स्पीकर सर, तो एक्सक्लूड करून कर म्हणटा। स्पीकर सर, त्यांनी इको सेन्सिटिव्ह झोन स्टडी करूंक ना, त्यांनी पळोवंक ना। त्यांनी एकदा जाय जाल्यार इको सेन्सिटिव्ह झोन, कारण काणकोण तुमकां खबर आसा, सांग्यार तेका खबर आसा। स्पीकर सर, हांवें स्टडी करूंक ना, राजेंद्र केरकर सर जो सगळे आमी मानता तेका, ताणें सर हे स्टडी करूंक ना आनी ताणें बिश्टें म्हणलें। स्पीकर इको सेन्सिटिव्ह झोन जे आसा ना, हाजो तूं अभ्यास करचो। खरें आमकां जे पूर्ण आमकां जे त्रास जाता तो जी नांवां घेता सगळ्या एनवायरमेंटलिस्टांक ड्यू रिस्पेक्ट, आमकां राज्य आनी लोकांचोय विचार करचो पडटा। फक्त एनवायरमेंटाचो विचार करूनच जायना, आमकां सगळ्यांचो विचार करूनय बी हे राज्य चलोवचें पडटा। त्या खातीर स्पीकर सर, शेवटी आमकां आमी जे कन्सिडर करपाक जाय, सायंटिफीक तेंच्यांनी कितें म्हटलां, ते बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो कितें आसा त्यो आमी कन्सिडर करपाक तयार आसा स्पीकर सर। स्पीकर सर, हे रॉंग। एनवायरमेंट तो म्हणटा मागीर, पयलीं म्हणटा सगळें राजकारण, सगळें सेटलमेंट हे पयलें। आय थिंक एनवायरमेंट इज फर्स्ट। जोरी तोरी वायल्ड लायफ सेंच्युरी प्रोटेक्ट जाली जाल्यारूच लोक उरतलो, नाजाल्यार हे सगळे चेंज जातले, लोकूय वयतलो। स्पीकर सर, हे सगळे सेटलमेंट सेपरेट दवरून म्हाका दिसता स्पीकर सर हे आज एक्सेप्ट करपा जाय आनी सांगपा जाय, सगळे करून कर म्हणलें। आय हॅव नॉट सेड दॅट लोकांक एक त्रास जावपा जाय म्हूण, लोकांक माग कर, म्हादई वायल्ड लायफ सेंच्युरी डिक्लेअर्ड आसा, म्हादई वायल्ड लायफ सेंच्युरी डिक्लेअर्ड आसा, महावीर वायल्ड लायफ सेंच्युरी डिक्लेअर्ड आसा। आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट म्हादय वायल्ड लायफ सेंच्युरी, आय एम टॉकिंग अबाउट टायगर रिजर्व। जरी तर तुवें नोटिफाय केलें जाल्यार इट वील हेल्प अस इन कोर्ट। अरे त्यात आमकां वायल्ड लायफ सेंच्युरीन लोक रावता पळय न्ही, ते शिफ्ट जा म्हटल्यारूय जायना अजून। आमी शिफ्ट करपाक तयार आहा, ते लोक अजून शिफ्ट जायना। तांकां पयलीं आमकां वायल्ड लायफ सेंच्युरींतल्यान शिफ्ट बऱ्या जाग्याचेर करपाची तयारी आमची।